good afternoon and welcome back to my channel. आयज न्हू फ्रेंड्स हांवें केंसांक घायना तेल ओके सो ताका लागून केंस आयज नीट उकळिल्ले दिसतले तुमकां. एक्चुली हांव घालपाक नासलें सकाळीं घातलें हांवें तेल तें आयज खंय वचपाचो प्लॅन ना सो ताका लागून हांवें म्हटलें की केंसांक तेल घालतलें म्हूण आयज सो सकाळीं फुडें घातलें हांवें उठोन ओके सो ताका लागून बरें सगळें नीट केंस उकळिल्ले टायट बांदल्या वयर हांवें ओके आनी आतां टायम जाला 5 मिनटां हा 3 ओके आनी हांव म्हजो ब्लॉग आतां स्टार्ट करता पळय. आनी हो ब्लॉग देनपाचो शूट करपाचें कारण म्हटल्यार आयज हांव करता तोराचें बिस्कूट ओके. दाडान न्हू म्हाका हें दिलां हाडून आमची तोरां दिलीं हाडून ओके. हांवें दाडाक सांगलेली आमकां कोणें तरी दिल्लीं ती ओके. दाडा तेंगेर कामाक वयता सो तेंच्यांनी दाडाक तोरां दिल्लीं म्हणजे बिस्कूट बी कितें कर बिस्कूट सोलां बी म्हण. सो दाडान म्हाका हाडल्यान ती खूब हात तोरां सो हांवें थोडीं काजनागेर तांकां दिली हाफ आनी म्हाका जाय पळय तितलीं दवरल्या. थोड्या तोरांचे हांव सोलां करतलें आनी थोड्यांचे हांव बिस्कूट करतलें ओके. सो हांवें म्हटलें की हांव ब्लॉगूय स्टार्ट करतलें आनी तुमचें शेअर करतलें म्हण लायक हांव कितें करता आनी कशें तोराचें बिस्कूट करता पळय रेसिपी शूट करचें ना बट थोडे थोडे क्लिप्स दाखयतलें तुमकां ओके. तोराचें बिस्कूट करता पळय तेन्ना सो ताका लागून हांवें ब्लॉग स्टार्ट केला. आनी आतां ती तोरां सॉर्ट आवट करून दवरल्या म्हणजे 2 कडे सेपरेट दवरल्या लायक मोठी कुशीन काडल्या आनी मातशी बारीक आहा ती कुशीन काडल्या. सो मोठ्या तोरांचें करतलें हांव सोलां आनी बारीक तोराचें करतलें हांव बिस्कूट ओके. दाखयता तुमकां ती तोरां. आनी बाबाक धाडलां हांवें काजनागेर कित्याक हांव तोरां करप बसतलें आतां तो म्हाका दिवचो ना कित्याक आनी तो दीक बी लागलो तोराचो तोंडाक बी जाल्यार मागीर तो स्टेन वचना सो ताका लागून हांवें ताका काजनागेर धाडलां ओके. आनी या शेअर करता तुमचेशी हांव कशें करता पळय तें तोराचें ना बाबा काजनागेर धाडला न्हू सो ताका लागून हांव ब्लॉग हांगासर हॉलान शूट करता. सकयल ना जाल्यार वयरूच शूट करता सकयल आनी घेयना ब्लॉगाचो स्टार्ट बी बिकॉज बाबा आसता न्हू सो ताका लागून तें मागीर बरें जायना तें. इट्स नॉट दॅट कितें बाबा डिस्टर्ब करता हें कांय ना बट बरें जायना न्हू जेन्ना तो ब्लॉग दुसरे आयकतात पळय तांकां इरिटेट फील जातलें. म्हाका कांय प्रॉब्लम ना बट जेन्ना ऑडियन्स तो ब्लॉग आयकतात पळयतात तेन्ना मातशें तांकां ऑकवर्ड फील जाता मातशें तांकां इरिटेट फील जाता न्हू लायक भुरगीं बोबा घालता बॅकग्रावंडान आनी बरें न्हू तें एक्चुली. सो ताका लागून डिसिप्लीन जाय आसपाक जाय जेन्ना तूं कितें करता पळय तेन्ना. सो ताका लागून हांवें बाबाक तेंगेर धाडला आनी येतलो बाबा पूण आतां तेंगेर तो तोरां दिवपाक गेला एक्चुली खाजनागेर. सो तो खाजनाक घेवन येतलो ओके. ताचे पयलीं हांव ती धुवन घेता आनी पुसून बी घेता आनी मागीर वाज तें हांव म्हणटा काट करतलें टेबलाचेर बसून सो तेन्ना इल्लें प्रॉब्लम ना म्हाका ओके. सो या आतां ती वॉश करता तोरां पुसता बी बरी आनी कट करता सगळीं बरी सामकी फायन पीसीस करता ओके. सो तुमकां डायरेक्टली हांव जेन्ना तोरां कट करता न्हू तेन्ना मेळटा ओके. सो चलो बाय सी यू. सो ही सगळीं तोरां म्हाका दाडान हाडून दिल्या म्हणजे जायती हाडली थोडी हांवें काजनागेर दिल्या ओके. ही आतां मोठी तोरां हांवें काडून दवरल्या सोलां करपाक. ही सोलां फाल्यां करतलें हांव आयज करचें ना कित्याक आतां 3 जालीं सो वत गेलें न्हू सो फाल्यां मॉर्निंग सोलां करतलें आनी वताक सुकोवंक घालतलें ओके. सो ती तेंचें हांव करतलें सोलां आनी ह्या तोराचें सगळें हांव करतलें बिस्कूट ओके. सो हें सगळें तोरां आतां धुवन घेता ती धुयना ती फाल्यां. सो ही तोरां धुवन घेता पुसता बी आनी मागीर कटिंगाक लागता. आनी जे आयज हांव तोराचें बिस्कूट करता न्हू तें फ्रेंड्स विकपाचें ओके. इफ तुमकां कोणाकूय तोराचें बिस्कूट बी जाय जाल्यार तुमच्यांनी मागीर म्हाका म्हज्या कॉन्टॅक्ट नंबराचेर मॅसेज कॉल केल्यार जालो ओके. हांव लास्टाक म्हजो नंबर बी घालता. सो हे आतां म्हणजे जे ब्लॉग्स येतले आतां बिस्कुटांचे मागीर भरलेल्या तोराचे चेपण्याच्या तोराचे बी सगळे विकपाचे ओके. दॅट इज मूल पारा बी सगळे विकपाचे ओके. इफ तुमकां कोणाकूय ऑर्डर बी दिवपाक जाय जाल्यार म्हज्या नंबरार तुमी म्हाका मॅसेज कॉल केल्यार जाल्यार इन्स्टाचेर पासून मॅसेज केल्यार जाली ओके. सो हेय बी बिस्कूट हांव विकूंकूच करता ओके. आमकां खावपाक म्हणून आमकां उरतात मागीर तितूंतले आसतात ओके. खावपाचें म्हणून हांव सेपरेट काडून दवरता आमकां बट हे सगळे सोलांय बी विकतलें हांव ओके आंब्याची करून. सो या वान्स रेडी जाल्या उपरांत तुमकां अपडेट दितलें हांव ओके नेक्स्ट ब्लॉगांनी म्हज्या. सो टील देन स्टे ट्यून. आतां हांव करून वयता सगळें म्हजें प्रिपेरेशन रेडी करून घेता ओके. आनी भायल्यान येयलो वत ताका लागून वताक पळयता भायल्यान ओके. आनी या मागीर मेळटा तुमकां.
ओके सो हे आता जस्ट शावर घेवन येयला आनी फेना पोंदाक बसलेले हांव मातशें रेस्ट घेतालें. ओके जे भाशेन तुमकां हांवें सांगलां स्टार्टींग ऑफ द ब्लॉग आयज हांव तोराचे बिस्कूट करतालें म्हूण. सो येस बिस्कूट बी करून सगळें जालें रेडी सामकें. ओके आनी बाबा हिंगासर घेवता आपणाचे क्रेन्स घेवन. ओके तुमकां घडी बॅकग्रावंडान क्रेनीचो आवाज येतलो मातसो इग्नोर करा. आनी या बिस्कूट जालें सगळें बरे भशेन जालें. टायम मात खूब लागलो आमकां करपाक कटिंगाक बीन कित्याक तोरां खूब आहलीं ती अरावंड 70 तोरांचें केलां आमी आनी कट बी कोत्ता बी म्हळ्यार खूब भरपूर टायम लागलो. ओके बट या फायनली इट्स डन. आनी आतां तें दवरलां मातशें कूल डावन जावपाक. वन्स तें नॉर्मल टेम्परेचरार येयल्या उपरांत मागीर तें हांव जारांनी घालतलें आनी दवरतलें. ओके सो सांगलां ते भाशेन इफ तुमकां कोणाकूय तोराचें पिकल ऑर्डर दिवपाक जाय जाल्यार आतां तुमच्यांनी दिवं येता. आनी या कित्याक जायतीं जाणां म्हाका फाटल्या दिसांनी विचारतालीं तूं तोराचें पिकल कोत्तलें काय म्हूण. सो हांवें तांकां सांगलें आजून एक करूंक ना वन्स केल्यार हांव अपडेट दितलें म्हूण. सो फायनली आयज तोराचें पिकल हांवें केलें आनी आतां तें रेडी आहा. ओके आनी या आनी सांगपाचें कांय ना मातशें टायर्ड जाला जीव म्हजो आयज कित्याक कटींग कोत्ता शिजयता हें तें म्हटल्यार खूब टायम जालो. आनी तुमकां खबर आहा गॅसी कडेन काम बी कोत्ता तेन्ना लायक हिटीन आनीक तो जीव जाम जावपाचो. आनी दुसरें म्हटल्यार आयज म्हजी सिस्टर इन लॉ येयली आनी म्हजे मादर इन लॉ तेंच्या दोगांयनी हेल्प केला. ओके तेजे मागीर मामीन आनी सिस्टर इन लॉ येयल्ली. ओके सो तेंच्या दोगांयनी म्हाका हेल्प केलें एक्चुली आनी तेंच्यांनी हेल्प केलें म्हूण इतलें बेगीन जालें तें. ओके नाजाल्यार पॉसिबल जावचें नासलें एकल्या कडेन म्हाजेशी तें इतलें बेगीन करपाक. ओके सो ती येयली म्हूण खूब म्हाका हेल्प जालें. हांवें ताका सांगलेलें पयलेंच काल की म्हाका इफ इन केस हांवें आयज तोरां हाडीत जाल्यार म्हाका यो म्हणून बिस्कूट करून दिवपाक. ओके सो तेणें म्हाका केलें आनी दिलें हेल्प बी केलो बी म्हणून. सो ताका लागून जालें तें बेगीन. ओके नाजाल्यार खूब टायम लागपाचो. जे भाशेन मोल कोत्ता पळय ते भाशेन खूब टायम लागपाचो सामको. ओके आनी इवन तुमकां आतां कोणाक मोल पारा बी ऑर्डर दिवपाचें आहा न्हू जाल्यार तुमच्यांनी दिवं येता कित्याक आतां न्हू फ्रेश स्टॉक करपाचें आहा. मे बी नेक्स्ट मंथ स्टार्टींग मेयाचें स्टार्टींग बी कोत्तेलें हांव फ्रेश स्टॉक. ओके मॅक्रल पारा प्रॉन्स मोल किंगफीश मोल आनी आमची मॅक्रल मोल. ओके सो इफ तुमकां कोणाकूय प्लेस करपाक जाय ऑर्डर बी जाल्यार तेंच्यांनी करूं येता. ओके पावसाक लागून. आनी इवन म्हजी मसाल्याची तोरां थोडीशींच उरल्या काबार जालो स्टॉक म्हजो केल्लो तो हांवें आख्खो. ओके सो आनीकूय कोत्तेलें हांव पळोवया कशी कितें ती. इफ करीत जाल्यार हांव तुमकां अपडेट दितलें हांव. सद्याक तरी मशीन स्टॉक आहा तुमकां कोणाकूय ऑर्डर दिवपाक जाल्यार तुमच्यांनी दिवं येता. ओके भरलेल्या तोरांची लिमिटेड स्टॉक आहा म्हाजेशी ना तोरांचो तेज भरलेल्या तोरांचो आनी चेपडेची तोरां म्हणटा ती हाच. ओके सो या इन मागीर घोडेक हांव लायक नेक्स्ट मंथान घोडेक हांव कांटाचें बिस्कूट करी तुमकां सांगता हांव. ओके अपडेट दितलें हांव. सो या हें सगळें म्हजेशीन आहा. तुमकां एक कोणाकूय कितें ऑर्डर दिवपाक जाय जाल्यार हांव एंडिंगाक म्हज्या कार्डाचो फोटो घालता तेजे वयलो नंबर काडून तुमी म्हाका कॉल करून तुमची ऑर्डर प्लेस केल्यार जाली नाजाल्यार म्हाका इंस्टा फेसबुकार बी मेसेज केल्यार जाली. ओके सो या हो आयचो धाकटोसो ब्लॉगूय हांव हिंगासरूच सेंड करता कित्याक म्हाका आतां एक ब्लॉग एडीट करून अपलोड करूंक जाय. थोडेशें एडिटींग उरला त्या विडियोचें सो ताका लागून. ओके सो हांव ब्लॉग हिंगासरूच सेंड करता. इफ तुमकां म्हजो आयचो ब्लॉग लायक जालो आनी मँगो पिकल तुमकां लायक जालें बरें दिसलें जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा. आनी तुमकां मेळटा म्हज्या नेक्स्ट ब्लॉगान. टिल देन टेक केअर बाय बाय गूड नायट.